नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. जीएमसीत दोतोरांची घाळपणा, बेवारस बॉडी थारावन सीसीपीक दिली हळदोणच्या तरणाट्याची बॉडी. सीसीपीन बॉडी लासली, 3 जाण निलंबित. विरोधकांची जीएमसीच्या कारभाराचेर टीका. जीएमसीत तरणाट्याचे बॉडी मिसिंग घाळपणाची नैतीक जबाबदारी घेऊन मंत्री विश्वजितान देवचो, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान तरी ताका देवोवचो. विरोधकांची मागणी. ऑर्गन ट्रान्सप्लांट रॅकेटाचोय दुबाव. मांडवीतल्या ऑफशोर कॅसिनो वयल्यान मंत्रिमंडळ एक्टिव्ह. कॅसिनोक 6 म्हयन्यांची मुदतवाड. मार्च 2019 मेरेन मांडवीतच. उदका पुरवण, उदका व्यवस्थापन आणि सॅनिटेशनांचेर गोंय आणि पोर्तुगालामदी कबलात. पोर्तुगालचो पर्यटन मंत्री आणि गोंयच्या पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान सायन केलो मेमोरेंडम. वास्को मांगोर हिलार एकल्याचो खून करपाचो यत्न. तलवारीन केले सपासप वार. लोक आयले तशे आरोपी फुज्जो. अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर. केस्तांव दी कोफुसांव कोंकणी फिल्माच्या प्रिमियराक उपाट प्रतिसाद. सगळे शो हाऊसफुल. कलाकारांची तुस्त. आणि खेळात 5व्या ISL खातीर FC गोवाचो प्रवास सुरू. सोमारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड आड गुवाहाटीत मॅच. आता मेरेनचे जीएमसीतले सगळ्यात व्हडले घाळपण शेनवारा उक्ताडार आयले. एका बेवारस कुडीच्या जाग्यार जीएमसीच्या मॉर्गाच्या अधिकाऱ्यांनी हळदोणच्या जानूस गोन्साल्वीस ह्या 24 वर्सांच्या तरणाट्यांची कूड सीसीपीक सोपयली. सीसीपीन जुनुसाची बॉडी बेवारस म्हणून लासलीय बी. ह्या प्रकरणात सद्याक 3 अधिकाऱ्यांक जबाबदार थारावन निलंबित केल्यात आणि शो कॉज नोटीसय काढल्या. आक्षी पुलिसांनी ह्या 3 अधिकाऱ्यां आड FIR रजिस्टर केला. बामोळे जीएमसीत शेनवारा दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून एका फामिलीचेर आकांत आयला. एका बेवारस कुडीच्या जाग्यार जीएमसीच्या मॉर्गातल्या दोतोरांनी हळदोणच्या एका तरणाट्याची कूड सीसीपीक सोपयली. सीसीपी जीएमसीच्यो बेवारस बॉडी लासयतात. सीसीपीन हळदोणच्या जानूस गोन्साल्वीसाची बॉडी लासली. कोणेच दावो करूंक नाशिल्ल्या 48 वर्सांच्या विश्वेश नायकाच्या कुडीच्या जाग्यार जीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी कांयच व्हेरिफिकेशन करिनासतना हळदोणच्या जानूस गोन्साल्वीसाची बॉडी सीसीपीक दिली. 24 सप्टेंबराक फुटबॉल खेळटना हळदोणच्या 24 वर्सांच्या जानूस गोन्साल्वीसाक हार्ट अटॅकान मरण आयिल्ले. म्हापशे पुलिसांनी जानूसाची केस अनैसर्गिक मरण म्हूण नोंद करून बॉडी पोस्टमार्टमा खातीर जीएमसीत धाडिल्ली. 25 सप्टेंबराक जीएमसीत जानूसाच्या बॉडीचो पोस्टमार्टम जालो आणि ताची घरची भायर अब्रॉड आशिल्ल्यान ती येयसर म्हूण ताची कूड मॉर्गांत दवरिल्ली. शेनवारा सकाळीं जानूसाच्या घरची जीएमसीत पावली जाल्यार जानूसाची बॉडी मिसिंग आसा हें पळोवन तांकां शॉक बसलो. Today morning, when we came to collect his body, the HOD of the mortuary informed us that accidentally his body is cremated. I don't know how it accidentally happened. जीएमसीच्या दोतोरांनी हे घाळपण केलां हे कळ्ळे उपरांत आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे बेगोबेग जीएमसीत पावलो आणि ताणें डीनाक हे घाळपणाची चवकशी करपाचो आदेश दिलो. डीन प्रदीप नायकान केल्ले प्राथमीक चवकशेत फॉरेन्सिक विभागाचो HOD डॉक्टर एडमंड रॉड्रिगीस आणि हेर संबंधित दोतोर मच्छिंद्रनाथ जल्मी आणि प्रकाश नार्वेकार अशा 3 जबाबदार धरल्यात. डीन प्रदीप नायकान 3 शोकॉज नोटीस काढल्या आणि रिपोर्ट आरोग्य सचिव आणि भलायकी मंत्र्याक दिला. The procedure of handing over is the department normally verifies the bodies which are to be handed over and hands over the bodies to the authorities for disposal. One body was supposed to be disposed of. So instead of giving that body, this body was handed over.
So that is what has happened. The error has occurred on the part of the department. दिनाचे प्राथमिक चौकशी अहवालाचेर आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणेन फॉरेन्सिक विभागाचो एचओडी आनी हेर दोग दोतोरांक निलंबित करपाचो आनी आक्षे पोलीस स्टेशनात कागाळ करपाचो आदेश दिलो. आक्षे पोलिसांनी एफआयआर नोंद केला. की 3 जण जबाबदार हा. हे 3 जण जबाबदार कोण हा? हे हा डॉक्टर एडमंड रॉड्रिक्स, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन. एका सस्पेंड इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा टू सस्पेंड हिम विथ इमिजिएट इफेक्ट. डॉक्टर मच्छिंद्र जल्मी, श्री मच्छिंद्र जल्मी, जूनियर टेक्निशियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन GMC, एंड श्री प्रकाश नार्वेकर, पोस्टमॉर्टम अटेंडंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन GMC. हे लॅब्स कॅनॉट बी एक्सक्युज्ड. इन्क्वायरी जाल्यार आनी कोणाचेर जर एक्शन घेवंक जाय आमी एक्शन घेतले. आय हॅव आस्क्ड डीन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फरन्स टू गो टू द police station and file FIR on all the 3 individuals. FIR on all these 3 guys for criminal, it's actually act of criminal negligence. इतले मजगती जानूजाचे यादीन हळदोणचे चर्चीत मिसूय जाले. आमचो गांव भाव युनस सोंपलो. ताच्या आत्म्यांक आमी मागता सासणाचें जिवीत, तशेंच बुजवण तांच्या घरच्यांक, ताच्या आवय बापायक आनी भाव भयणांक. आनी हे तरेन हो समारोह आमी ह्या वेळार आमचे वैदोनचे इगर्जेन आमी करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जीएमसीतल्या ह्या घाळपणाची जबाबदारी घेवन स्वता आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन पदावयल्यान देंवचो, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान तरी ताका देंवोवचो. विरोधी पक्ष काँग्रेस आनी आपाची मागणी. जानूस गोन्साल्विसाची बॉडी मिसींग जावपाचेर विरोधकांक जीएमसीत ऑर्गन ट्रान्सप्लांट रॅकेटाचोय दुबाव. गोंयांत सरकारच अस्तित्वांत नाशिल्ल्यान खंय ह्यो असल्यो गजाली घडटात. ही बॉडी जी आसा ही कशी गायब जाली आनी ही कशी न्यू बॉडी न्हू, की पोन्नी बॉडी न्हू. 1 वर्स 2 वर्साची फाटीची बॉडी जी आसा अजून जीएमसी पडलेली आसतल्यो. ही नवी आतां 7 दीस जावना अजून भुरग्याक मरोन, यंग भुरगो असले म्हाका दिसता वर्स्ट, असली क्रेडिबिलिटी नासलो जो हेल्थ मिनिस्टर म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान खंयच आसपाना. हेणें डॉक्टरांक सस्पेंड करपाचे परस म्हाका दिसता हेणें आपलो राजिनामो दिवपाक आसलो गोंयचे मुखार, सांगपाक लागून की बाबा हे म्हाजी डिपार्टमेंटान येदी व्हडली चूक जाल्या आनी ताका लागून हे डिपार्टमेंट हे खातें हांव आयज सांबाळपाचें हांव योग्य ना म्हणून. म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री जो एम्सान आसा तेणें मातसो जागो जावन एक तर फोन मारून हेका सांगचें, फोन समज हेजेर चलता जाल्यार की बाबा तूं तेंची सस्पेन्शन सोड, सगळ्यान पयलीं जो आसा तूं आपलो राजिनामा जो आसा तो हाडून मातशें गव्हर्नराक सबमीट कर म्हणून. असले मिनिस्टर, फॉर्मेलीन घालपाचे मिनिस्टर जे लोकांक मारपाक भायर सरला, आयज बॉडी सांबाळपाक जायना हेंचे कडेन. असले मिनिस्टराक एक तर सॅक करचे नाल्यार हेंकां आपले मंत्री पदा वयल्यान काडून उडोवचे. आनी योग्य कोण मनीस काम करता प्रमाणीकपणान ताका तुमी हें खातें दिवचें. हेणें मागलें आपलें इन्व्हेस्टिगेशन, तेजें इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा तें बिस्तें लोकांचे पुरती इन्व्हेस्टिगेशन. तेजें इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा तें थरल इन्व्हेस्टिगेशन कांय आसपाना. की गोंयचे पुलिसांक हे फ्री हँड दिन इंडिपेंडंट ज्युडिशरी इन्क्वायरी करपा लायत. हे म्हाका दिसता सगळे हे ऑर्गन बिर्गन कोण इकता पळय हे सगळे बिहायंड द बार्स आसतले म्हणून. आपान हे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशेची मागणी केल्या. ते प्रश्न असो उपस्थित जाता की या 24 वर्सांच्या तरणाट्याची कूड अकस्मात अनआयडेंटिफाईड बॉडी म्हणून भायर दितात, अनक्लेम्ड म्हणून बॉडी भायर दितात, जाल्यार ताजेर फाल्यां फुडें परतोकूच खंयचे कोणे व्हेला ते कितें मॉनिटरींग आसता हाजे बद्दलूय आमकां एक व्हडलें रॅकेट आसलेल्या भशेन दुबाव लागता. सो आमी मागता आम आदमी पार्टी की ह्या प्रकरणाची खोलायेन ज्युडिशियल चौकशी जावची, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची, ही मागणी आम आदमी पक्षाची. आनी परतून एक फावट ह्या घडणुकेचो आमी निशेध करता आनी ज्या कुटुंबाचेर ही पाळी आयल्या अशी पाळी कोणाचेर आनी देवा हाडचे न्हय अशें देवा कडेन मागता. बॉडी मिसींग जालो तो तरणाटो हळदोणचो. थळावो बीजेपी आमदार ग्लेन टिकलोनूय ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी मागल्या. It was told to us that the body was cremated as a clean body. It was shocking. It was shocking to all of us, to the family members. They're a big family. Their last hope, the last wish of theirs was to see the child's body before the funeral rites, but never happened. So my demand to the Honorable Health Minister to view this matter very seriously, to investigate, to find out who's responsible for this act of negligence and hold the official responsible and to punish them. My sympathies
my deepest sympathies to the family, especially to the mother, brothers, sisters. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.